गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही बरी आसा. मातसो माझो ताळो बसला म्हणून मातसो आवाज चेंज येतलो तुमकां. आम्ही भायर सरली, अर्द्याकूच पावली आणि वाटेर रावली आमी चायेक. च्या बी पिली आणि हांगासर मागीर बायन मातशी मस्ती केली आणि भायर सरली मागीर आमी. बदो बाबा, आहा खंय गेलो रे तू? देडायो 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 शिया शा Oh wow, nice. आम्ही पावता म्हटल्यार दनपारूच जाली. आम्ही पयलीं दर्शन घेतलें गणपती बाप्पाचें, म्हटल्यार आमी पावली गणपती पुळे आनी दनपारचो टायम आसलो. आरत्यो बी चालू जावपाच्यो आसल्यो म्हणून गर्दी बी जाल्ली. आम्ही दर्शन बी घेतलें आनी मातशी थंयसर बसली बी आनी रोखडीच आमी भायर सरली, कित्याक आमकां पावपा जाय आसलें कोल्हापूर. सो तुमकां कळ्ळें आमी खंय येयली ती. आमी येयल्ली कोल्हापूर आनी कोल्हापूर वयच्या पयलीं आमी ज्योतिबाग पयलीं गेली, कित्याक आमकां एक दिसानूच सगळें कवर करपा जाय आसलें. ज्योतिबा पावता म्हटल्यार रात जाली. आमी पावली आनी आमकां दर्शनूय थंयसर बरें मेळ्ळें रोखडें आनी थंय मातशी फोटोग्राफी केली आनी मागीर भायर सरली.
आमी हांगासर घेतलेलो प्रसाद आनी मागीर च्या इल्ली घेवपाक रावली कित्याक सांजची च्या घेवकूच नासली आनी सगळ्यांक भुकूय लागलेली. च्या बी घेतली आनी भायर सरली मागीर कित्याक आमकां कोल्हापूर पावपाक जाय आसलें. ज्योतिगासून कोल्हापूर लागीत तशें. आनी वचना फुडें आमी रुमार पयलीं गेली. रूम पयलींच वैभवान बूक केल्लो थंयसर आनी वयतू फ्रेश बी जाली आनी मागीर परत आमी जेवपाक येयली. चला तर फ्रेंड्स, हांव हांगासरूच व्लॉग सोंपयता. सो आमी नेक्स्ट व्लॉगान मेळुया. बाय, टेक केअर.